सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या अनास्तासिया बारेटो आनी आगुस्तीन फेर्नांडीस आनी फ्रँक फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी लेगात भेटयता. आयज आमच्या गोंयांत क्रिस्माचें मीस म्हणजे बिस्पा बराबर सगळे आमच्या गोंयचे पाद्री एकठांय जातले. थोडो लोकूय आसतलो. मागुया आमच्या सगळ्या गोंयचे पाद्री पासत गोंयचे पवित्र सभे पासत आयज तेलां पवित्र करचें मीस जाता तेन्ना भोव करून सगळ्या पाद्रींचो एकवट आमी समोर उमता उनूम प्रेस्बितेरोरूम. कितें भाशेन मागुया सगळ्या यादनिकां पासत भुरगे तशेंच जाणटे बरे हेल्दी आसात तशेंच जे कोण दुयेंत आसात तांचे पासत हो सगलो वावर आमचे पवित्र सभेन गोंयचे पवित्र सभेन बरो जावंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी खेरीत भाशेन दवरुया मुंबयच्या लोकांक जे आपले मँग्रुव्ह साल्वार करपाक झुजतात. नुस्तेकार एक्टिविस्ट तशेंच हेर दुसरे सिटिजन्स जे आसात ते भायर सरल्यात मागतात की हो जो SGNP डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट आसा रोड प्रोजेक्ट त्या पासत हे सगळे मँग्रुव्स आतां कट जावपाचे आसात ते बंद कर म्हूण. जरी सुप्रीम कोर्टान ताचेर थ्रू करपाक ऑर्डर दिल्ली आसा लोक मागतात जे कोण रस्त्यार आसात जे कोण दिसाच्या दिसाक दर्या पडयतात आनी सी लेवल रायज जाता तो पडयतात ते मागतात ते कट करून नाका मँग्रुव्स. मागुया देवा लागीं देवान तांकां सगल्यांक बरी बुद्ध दिवंक आनीक जें कितें बरें पडटलें लोकांक आनीक पर्यावरणाक तसले निर्णय BMCन मुंबयचे BMCन घेवंक तांचे पासत आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया. आमच्याय गोंयांत मिराबाग सांवड्डे हांगासर लोक आजून पासून तो भंडारा नाका आनीक लोकांक जे त्रास जातले तें सरकाराक सांगता. आमच्या सरकारा पासत मागुया तांणी सारकें आसा तें करूंक चुकीचे आसात ते प्रकल्प तांणी फाटीं घेवपाक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. आयज पयलें वाचप देव आब्रामा लागीं करार करता आनी हो करार तो म्हणटा तोखतलो जाय तो तोखतलो तुजे लागीं आनी तुजे संस्थे लागीं. तूं सगल्यांचो बापूय जातलो. तुजें नांव आब्राम पूण तुका आब्राम म्हणटले कित्याक तूं समेस्तांचो बापूय. तर हो करार करता तेजे लागीं आनी हें नांव बदलता ताजें आब्राम तें आब्राम करता आनी हांव दिता तो देसांत तूं वेतलो. हो देश
तुका आनी तुजे फुडें येता त्या तुजे पिणकेक हांव देश फावो कोत्तलो. काना गांव, पालिस्तीन गांव, तर ही बासावणी कोत्ता हो कोरार कोत्ता. आमी वांजेलांत पळयतले हांव जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता तो साल्वार जातलो. आनी जुदेव फकाणां कोत्तात. सगळे मरून गेले. आब्राम मरून गेलो, प्रवादी मरून गेले, आनी तूं कितें म्हणटा साल्वार जातले? आब्राम तूं व्हडलो कितें? आनी तो म्हणटा हांव आसां. सांगूंक सोदता आब्राम आदी हांव आसलो. तर दोगांयचीं नांवां, आब्रामाचें नांव आनी जेजूचें नांव हांव आसां सांगूंक सोदता. आसलो, आसां आनी आसतलो. तर दोनी वस्तू मनां दवरुया. आनी देव आमचे लागीं कोरार कोत्ता. हो कोरार आमी सांबाळपाक हें देणें आमकां आमी सांत मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सोद बेगीन सदांच सांगवा मरी सगल्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो, हे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं करात म्हूण. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्पराचे मुखार प्रार्थना करतल्यांक कान दी. जे काकुतीचेर पातयतल्यांचेर दयाळ दिसका. अशें ती पातकाचे कोतांतली नितळ जावन भक्तिवंत जिवीत जिवन सदां तुजे बासावणेची सपून दायजी जावं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पुऱ्यान सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, ओ पळय, हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणची नात. तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सुफल करतलों. तुजे तान हांव राष्ट्रां उपजयतलों आनी तुजे संस्थींतल्या राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थी भितर पिणकेचे पिणकेन तोगपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों. एक सासणांचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलों. मुणगे कानानाचो सगलो देश सदांकाळ तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलों. देवान आब्रामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसूत पिणकेचे पिणकेन. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओस्तुऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब.
सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरां आब्रामाच्या पुतांदुवानू ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुद्यांक म्हणलें, सत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. जुद्यांनी ताका म्हणलें, तुजे देंवचार आसा म्हळ्यार आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाट केलो, हांव म्हजीच ओडवीक करीन जाल्यार म्हजी ओडीक कांयच न्हय. म्हजी ओडीक कोता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच, तरी तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवच्या आदीं आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुद्यान ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें आब्रामाक देखलोय? जेजून ताका परतीपाट केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, आब्राम आसच्या आदीं हांव आसां. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखडले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. God बाबडिंदू, आयज आमी ओल्ड गोवा एंटिसिपेटेड क्रिजम मास, एंटिसिपेटेड हें उतर घेयलां, एंटिसिपेटेड क्रिजम मास. कितें घडटा क्रिजम मासाक? सगळे गोंयचे पाद्री येतात, बिस्पा बराबर हें मीस कोत्ता सांगपाक वन प्रिस्टहूड, पाद्रीपण. बिस्पाच्या कोटान आमी पाद्रीपण पाळटा. आनी दुसरी तेलां आमी बेंजार कोत्ता. आख्या रोसभर बेंजार ही उजार कोत्तली तेलां आमी बेंजार कोत्ता. एंटिसिपेटेड मास. हें मीस केन्ना जावंक जाय आसलें? निमणें ब्रेस्तारा सकाळीं. निमणें ब्रेस्तारा सकाळीं हें मीस जावंक जाय आसलें. क्रिजम मास म्हणटा तें जातालें. 1975 हें मीस म्हणा तेन्ना हें मीस निमणें ब्रेस्तारा सकाळचें जातालें. मागीर गोजमातीन चिंतलें, मागीर बिणांत बांदून पाद्री काणकोणसून येतात, पेडण्यासून येतात, येवटीन कितले पयसून येतात. ते मीस काबार जाता, जेवता म्हणसर सांजेचे मिसाक थकतात. आपणाची गोजी सांजेचे मिसा, निमणें ब्रेस्ताराचे मिसा थकतात. त्या पासत एंटिसिपेट केलें न्ही, आदले ब्रेस्तारा हाडलें.
आदले ब्रेस्तां हाडलें. तो ब्रेस्तां रायज भयणान बांद म्हणटूच हें आदले ब्रेस्तां जावंक लागलें. पूण कातेद्रालां जातालें सदांच. मागीर मात आमचे पाद्री विगार आहात ते कित्याक इगोर्जीन आहा, इगोर्जीचो एक जुबिल्यो आहा, आपणाची इगोर्जी 50 वर्सां, आपची इगोर्जी 100 वर्सां. आमकां मीस दी, आमी हें मीस क्रिजमास आमचे इगोर्जेन कोत्ता, आमचे इगोर्जेन कोत्ता. हे भाशेन तें मीस कातेद्रालां आहा तें इगोर्जांनी जावपा लागलें. निमणें एंटिसिपेटेड थर्सडे. आनी हांव उसगांव जालें, निमणें मीस उसगांव जालें. हांव बाणावले आहलो विगार आनी आमचे पाद्रीची एक भास तयार जाली, बाणावलेच्या पाद्रींची. थंयसर हांवें सिस्तेरी पयल्यो. ते आमचे बाणावले काम करता भासीन सिस्तेरींकूय पयल्यो. हांवें मनांतूच म्हणलें ते आमकां जेवण कोत्ता तयार कोत्ता तें तेंकाय आहा काय, तेंकां आहा जाल्यार तें पावतलें काय, हो म्हजो मनांत प्रश्न आयलो. आमी गेले उसगांव गेले, भयणान बांद मीस केलें, सगळें केलें. आनी जेवणाचो वेळ पावलो तेन्ना अर्दे जाणांक जेवण मेळूंक ना. तितलो आसलो हांव, म्हाकाय मेळूंक ना जेवण. घरा गेले, उपाशी घरा गेले. तेन्ना बिस्पान चिंतलें हें मीस आनी इगोर्जांनी जावचें ना, परतून कातेद्रालां जातलें. कित्याक तिका जेवण तयार करता तें आयज फकत पाद्रींकूच, हेर लोकांक बॉक्स दिता, दुसरो लोक येता ताका बॉक्स दिता. म्हणटूच हें परतून कातेद्रालां हाडलें मीस भयणान बांद. आनी तूं आयज आमच्यो जे आमी बासावणी केल्ल्यो पाद्रीपणाच्यो आमचे यादीकपणां दिसा ते आमी नवसोत्ता आयज. रिन्यूअल ऑफ आवर प्रॉमिसीस, प्रिस्टली प्रॉमिसीस, आमचे ऑर्डिनेशन दिया केल्ली ती आमी सगळीं नवसोरता हाचे दिसा. दुसरें, ही तेलां आमी आख्या वर्सभर आमी उजार कोत्तल्यां ती बेंजार कोत्तात. पयलें क्रिजमाचें तेल. क्रिजमाचें तेल केन्ना वापरता आमी? क्रिजमाचें तेल केन्ना वापरता? थोड्यांक सांगात. बावतिजमाच्या दिसाक. दुसरे पावट केन्ना वापरता? क्रिजमाच्या दिसाक. तिसरे पावट केन्ना वापरता? चडसो जबाब येता संतेसान दिसा, जेन्ना शिकोवणी येता तेन्ना बावतिजमाची हांव विचारता. तिसरे पावट केन्ना वापरता? पिडेस्तांची, म्हणजे संतेसां लायता त्या दिसा. तुमी कितें म्हणटा? तिसरे पावट केन्ना? क्रिजमाचें तें यात्निकांची माकणी. ऑर्डिनेशन डे बिस्प दोनी ताटांक पाद्री जातल्याक तेल लायता, क्रिजमाचें तेल. आनी चवथे पावट भयणान बांद जेन्ना एक नीव इगोज जाता, तिनी कोणशांचेर हें तेल घालतात. पयलीं नीव इगोज. आतां तूं बाणावलेचें म्हणटच कोणा थिंगा माटीन माळचें ती होली ट्रिनिटी इगोज आसता जाल्यार तें निमणें पयलो हांवें तेल आल्तराचेर घालतात, क्रिजमाचें तेल, आनी चारूय कोणशांनी घालतात क्रिजमाचें तेल. हें केन्नाय म्हणजे इगोज जाता तेन्ना, अदरवायज रेगुलार बावतिजमाच्या दिसाक, क्रिजमाच्या दिसाक आनी पाद्रीपणाचें व्हड जाता त्या दिसा. दुसरें तेल जावन आसा भयणान बांदू, णव सिसांचें तेल, कॅटिकुमिनेट. हें केन्ना वापरता आमी? दुसरें तेल बावतिजमाच्या दिसाकूच भुरग्याच्या ओड्ड्याक लायता आमी. हें तेल भुरग्याच्या ओड्ड्याक लायता. देंवचारा लागीं झुजपाक. भुरगें वाडटा देंवचार ताचे फाटीक आहा आनी देंवचाराचें तें झुजूंक जाय.
हें तेल ताका उपकारता भिणांत बांदू झुजूंक. हांव कोणाली झगडटा जाल्यार हांव घट आसूंक जाय. हांव घट ना झगडून फायद ना. म्हणटच भुरग्याक घट करपाक देवचरांनी झुजूंक हें कॅटेकुमिनेट 9 सिसांचें तेल बातिजमा दिसाक भुरग्याच्या ओड्ड्याक लायता. आनी तिसरें तेल पिडेस्तांची माकणी. पिडेस्तांची माकणी भिणांत बांद. आनी पिडेस्तांची माकणी भिणांत बांदू आमी पिडेस्तांक लायता. आदी संतेसां म्हणटाले इंग्लिजीन इस्ट्रामांक्शन. इस्ट्रामांक्शन म्हणजे एक्स्ट्रीम मरणाच्या वेळार. आतां ना, आतां पिडेस्तांचें एनॉयंटींग ऑफ द सीक कोणाच्यानी मागूंक जाता. गेल्ल्या वर्साक आमी पिडेस्तांचो दीस केलो आगासाई सगळे कडेन कोत्ता आमी पिडेस्तांचो दीस. आनी आमी मागले पिडेस्तांक मागले. तेतूर भुरगीं आहलीं. भुरगीं म्हणजे 40-50-30 वर्सांची तरणाटी म्हणजे मदल्यो पिरायेचे आहले. तांणी तें पळयलें आनी मागूंक लाय फादर म्हाकाय एनॉयंट कर, म्हाकाय तेल लाय, पिडेस्तांचें तेल लाय, म्हाकाय एनॉयंट कर, पिडेस्तांचें तेल लाय. तर हें पिडेस्तांचें तेल बऱ्याक पडटा. चडशे उत्तात पिडेंतले बरें जाता. हीं 3 तेलां आमी आयज बेजार कोत्ता थिंगां. आनी तेलां आमी हाडूंक जाय. कोणाक दिणा लागीं दितात तें आमी हाडूंक जाय. आनी पोन्नी तेलां आमचे लागीं आहात तीं आमी सांती साक्रामेंता तेल घालता तितून मिक्स करूंक जाय. मिक्स करूंक जाय. बारोडूंक फावना. बारोडीचो लासूंक जाय भिणांत बांद. दानातोळच्या वेळार आमी गायन घेवया C10 पेज नंबर 32. C10. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्पराया बलिदानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दीस घाल. अशें ती आमचें मन बदलणेक आनी सगळे संवसाराचे सरवणेक उपकार म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काळेन सर टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
नवे मनान नितळ काळजान संतोषान वर्सां वरोस पास्कांचे संस्कार उतरेकून समोर मूंक तूं तुजें बाळ तें फाव कोत्ताय. अशें मागण्या वरवीं भक्तीपणान तुजी सेवा करूंक आनी उमेदीत प्रितीमोगाचे कन्यो करून नवो झूल घेतल्या आमां जे भुरग्यांक कृपेचे बोरतेक तूं पावयताय. देखून देवतां मादुतां सिंहासनान पदव्यां बरोबर सर्गीच्या सल दोलबारा सांगाती जे मोहिमेच कितोन आमी निरोतरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोड. देखून द्वा परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सास्ती कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. खेरीत भाशेन सगळे यादनीक जे आमची सेवा करून उतरून गेल्ले आसात तांचो उगडास करुया. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासताक. जो म्हजें उतर सांबाळटा तो मरचो ना. आनीक जेजू म्हणटा
हांव आसां, हांव रोम आनी हांव शेवट, हांव आसलो, हांव आसां आनी हांव आसतलों. तर जेजूची उतरां मनान धरून आमी देवाचें उतर आयकूंक आमचें मोर नेमान जावपाक येना जावपाक जेजू शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमच्या आपा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तशी दिसपतो गिराय जाय आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी पळोवन नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दयाकळ जिवितां सवस्के आमकां दी, सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतेले आमकां उदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया, तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक, सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात ह्या शिडी संवसाराचें पाप कटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D3 पेज नंबर 48. D3. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्वेंचे देण्यान दादोशी जावन तुजी काकूत आमी नम्रतायेन मागता. अशें संस्कारा वरवीं हे जिवितांत तूं आमकां पोसताय तशें सासणी जिविताचें आमकां भागिली कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं कितें आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पराज पोरजेचेर दयाळ दीस घाल. अशें दिसपटे जिणेंत जें कितें तुका मानवना तें पयस करून तुज्या आज्ञाच्या संतोशान ती बरो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी संपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज नंबर 95. F21. So that glory is